जातलेच कोणाकूच सोडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। मजगती बर्ज प्रकरणाचं दंडाधिकारी चौकशी अहवाल सभागृहात सादर करत प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावपाक जाय म्हणून विरोधी आमदारांनी आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो। मुख्यमंत्र्यांकडल्यान स्पष्ट जाप मेळोवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली दुबावित पूजा नायकूच खरी गुन्यांवकार आसा अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत केली। लक्झरी लाईफ जगपा खातीर 17 कोटी तिणे स्वता खातीर खर्च केले। तिचे कडेन 4 लक्झरी मार्गेल्यो गाडयो आशिल्ल्यो, फॉरेन टूर करताली तशेंच फ्लॅटूय खरेदी केल्ले। आता मेरेन ताची 4 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यान सभागृहात दिली। मडगांव कॉम वाठारांत एका चोरान बायलेचेर कटरान हल्लो करून तिका च्या करपाक लावन लुटमार केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोनी पाशेको ही बायल एकलीच घरात रावताली। रातच्या सुमार 1.5 ते 2 वरां सुमाराक एक चोर घरातले नळे काढून घरात घुसलो। उपरांत तिचेर कटरान हल्लो करून घरात आशिल्लो मोबायल आनी लॅपटॉप घेवन पळ काढलो। या प्रकरणाचो पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी चोराक सोदपाक सुरवात केली। उपरांत पुलिसांनी सांपो रचून एका दुबाविताक अटक केल्ली आसा। शुक्रारा ईडी एनसीबीच्या जोड पालवान अधिकाऱ्यांनी बार्देसांतल्या शापोरा, हणजुणा, आसगांव आनी हेर वाठारांतल्या घरांनी धाड घालप चालू केलां। सध्या शापोरा वाठारांत गोंयकारांच्या 5 घरांनी अधिकाऱ्यांनी धाड घाल्या। तपासणी सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्ल्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी 2 क्लब सील केले। एक रायबंदर वाठारांतलो क्लब वायब्स जाल्यार दुसरो पणजे वाठारांतलो फामाद क्लब सोहो। दोनूय क्लबांनी उज्या विशीं एनओसी घेवंक नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली। तशेंच हेर कांय गरजेचे परवाने तांचे कडेन नाशिल्ले खंय। शुक्रारा केरळांतल्यान 50 विद्यार्थ्यांचो एक पंगड गोंय भोंवडेर आयिल्लो, मात ही भोंवडी तांकां बरीच म्हारग पडली।
या विद्यार्थ्यांनी बागा वाठारातल्या एका रेस्टॉरंटातल्यान इडली सांबार खाल्ली. कांय वेळा उपरांत ह्या 50 विद्यार्थ्यांमधले 16 विद्यार्थी दुयेंत पडले. तांचेर म्हापसा हांगच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलीस फुडलो तपास करतात. फर्मागुडी वाठारांत आशिल्ल्या मळेकारांचेर सध्या हावळ आयल्या. किल्ल्याच्या दुरुस्तीचें काम चल्लां, पूण मळ्यांनी अतिक्रमण जाल्ल्यान ह्या गंभीर विशयाचेर कोणूच हालचाली करनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी एक खंत उक्तायल्या. आमचें पोट ह्याच मळ्यांचेर तिगून आसा. आमचो किल्ल्याच्या बांदकामाक विरोध ना, मात आमच्या पोटा आड येवं नाका. सरकारान आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचें अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा. गोंयांत सध्या सुमार 760 स्टार्टअप आसात. जांचे वेवसाय तिगोवन आनी वाडोवपाक मसत करपा खातीर 5 कोटींचो निधी दितात, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. तशेंच गोंयांत बेगीनूच स्टार्ट लिंक इंटरनेट सेवा सुरू करतले, जाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत हाय स्पीडीन इंटरनेट मेळटलो, अशेंय तांणी सांगलें. AI, क्रिएटिव्ह, टेक आनी डिजिटल इनोव्हेशनांत कुशळ तरणाट्यांक फायदो करून दिवचो हे विशीं आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, कार्लोस फेरेरा, आमदार विजय सरदेसाय आनी वेंझी वेगोशान आपापली मतां मांडली. गोंयांत सध्या सुमार 760 स्टार्टअप आसात, जांचे वेवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आनी वाडोवपाक मजत करपा खातीर 5 कोटींचो निधींची तरतूद केल्या, अशी माहिती आनी प्रसिद्धी मंत्री रोहन खंवटेन दिली. अनमोड घाटात कोसळिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाची 6 म्हयने जाली तरी अजून दुरुस्ती जावंक ना. सध्या संरक्षण म्हणत बांदपाचें काम सुरू आसा. फेब्रुवारी मेरेन हो रस्तो पुराय दुरुस्त जातलो, अशें बांदकाम करपी कंपनीच्या अभियंत्यान म्हायती दिली. हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक जाल्लो आसा. फाटल्या 2 जुलयाक हो रस्तो कोसळिल्लो. मुरगांव सरकारी सुवातेर बांदिल्लीं घरां आतां मातये बरवण करतले म्हणून मुरगांव बंदर प्राधिकरणान नोटीशी धाडल्यात. हे प्रकरणात हस्तक्षेप करपाची मागणी धा आमदार संकल्प मणकारान केली. जिल्लोधिकाऱ्या वांगडा चर्चा करतले अशें आश्वासन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिलें.
से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है ना। पंचायत सचिवांची भूमिका स्पष्ट करताना आणि बसका खातीर लागपी नोटीसीचो कालावधी उणो करतना आमदार आनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांक ग्रामसभेच्या बसकेक हाजीर रावपाची मेकळीक दिवपी पंचायत राज्य दुरुस्ती विधेयक 2024 गोंय विधानसभेत संमत केला। जमीन महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयकूय भोवमतानी मंजूर जाले। सरकारी नोंदीत नोंद केल्ल्या इमारतींक संरक्षण दिवपाची तजवीज केली। तशेंच शेतकी उत्पन्न कायदो आनी शालेय शिक्षण कायदो हातूंत दुरुस्ती करपाक सभाघरात मान्यताय दिल्या। मुणकारांक व्हड ताकाय दिवपी विधेयक विधानसभेत संमत करून मुणकारांच्या संमती बगर भाटकारांक घरां बदलपाक बंदी घाली। ही विधेयकां मेळून पुराय गोंयांत शासन जमनीचे हक्क आनी सामाजीक संरक्षणात म्हत्वाचे बदल घडटले। सरकार म्हणटा शेतां करा आमचो तुमकां पुराय तेंको, पूण प्रत्यक्षांत पळयत जाल्यार खंयचे कडेन कांयच ना। आजचीच एक देख आमकां मया वाठारांतल्या पाटो हळदणवाडी पळोवपाक मेळटा। हांगा कितलींशींच वर्सां जालीं मायनिंगेचो गाळ शेतांनी साचिल्ल्यान शेतां नापीक जाल्यात। जाका लागून सुमार 100 वयर शेतकारांच्या पोटांचेर हावळ आयल्या। हो प्रश्न आमी सरकाराच्या कानार घालो, पूण अजून मेरेन मनार कोणूच घेनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी मायनिंगी आड खर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। दिवचले तब्बल 7 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत वेदांता मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची बेरेस्तारच्यान सुरू जाली। मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान ट्रक दनी आतां धादोशी जाल्यात। सध्या दिवचल ते सारमानस जेटी मेरेन ट्रक धडधडपाक लागल्यात। गोंयांत उदरगत जाय, मात अर्दकुट्या कामांची उदरगत कोणाकूच नाका। म्हापसा धुळेर फाटली 14 वर्सां जाली बायपासाचें काम चलता। थळाव्यांनी धुल्लो लेगीत खाल्लो, मात शुक्रारा अचकीत गडबडीन ह्या अर्दकुट्या बायपासाचें उक्तावण जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। ह्या नादी लेगीत हांगा अपघात घडल्यात, मात कोणेच दखल घेवंक ना। आतां ह्या अर्दकुट्या बायपासार सारके दिका दाखोवपी तकटे, सिग्नलां, स्ट्रीट लायटी अजून मेरेन बसोंक ना। इतलीं वर्सां रावलीं जाल्यार आतांच अशी वेळा पयली गडबडी कित्याक? हो रस्तो कर भरप्यांचो तांच्या पैशांचो असो इबाड कित्याक? म्हापसा हे अशें चलत रावल्यार वाठारांतली दर अर्दकुटी उक्तावणां बंद उडोवची पडटली अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। पुणे वाठारांत पुलीस स्टेशना लागीं रावपी विठ्ठल नागवेकारांचें घर कोसळ्ळें। शेजाऱ्याच्या घराचो उदकाच्या निचरो योग्य रितीन जावंक नाशिल्ल्यान नागवेकाराच्या घराचेर परिणाम जावन ताचें घर कोसळ्ळें। मजगतीं उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आनी थळावे तलाटीन व्यक्तिगत रितीन त्या जाग्यार भेट दिवन घराची तपासणी करून तांकां 46,000 रुपयांची मदत केल्या।
वेंचणूक आयोगान गोंयासयत राजस्थान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आणि पश्चिम बंगालात सुरू आशिल्ल्या मतदार वळेरेच्या विशेष फेरतपासणी म्हणजे एसआयआराचो भाग म्हणून मतदार वळेरेचेर आक्षेप आणि दावे दखल करपाची मुजत वाडयल्या. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान ह्या विशीं निर्देश जारी केले. तातूंत एसआयआर प्रक्रिया 19 जानेवारी 2026 मेरेन चालू उरतली अशें स्पश्ट केले. वेंचणूक आयोगान एका पत्रा वरवीं ही म्हायती दिली. ताचे वांगडाच मुखेल कार्यकारी अधिकारीक हरकती आणि दावे दाखल करपा खातीर दिल्ल्या वाडिल्ल्या काळा विशीं व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिले. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी ह्या नव्या वेळापत्रकाचे नेम पाळपाचे आदेश दिल्ले आसात. दोंगरांतल्यान व्हांवपी थंड वाऱ्या वांगडाच खर थंडाय काश्मीरात चालूच आशिल्ली. जाल्यार जम्मू शारूय शिंयाच्या परिस्थितीत कुडकुडलें. सध्याचो चडांत चड तापमान हो 7.4 डिग्री सेल्सियस इतलो नोंद जाल्ल्यान कोल्ड वेव्हची स्थिती आसा तशीच आशिल्ल्याचें अणभवपाक मेळटा. मात उणो तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस आशिल्ल्याचें कळटा. फक्त 3 डिग्रीचो गॅप आशिल्ल्यान दीसभर दुख्याची चादर शारांचेर फाकिल्ली आसता. फुडल्या एका सप्तका खातीर अशीच ही परिस्थिती उरतली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. ते भायर केन्नाय स्नोफॉल लेगीत पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान दिल्या. जम्मू काश्मीरा उपरांत सुद्धा भारताची राजधानी दिल्लीतूय कोल्ड वेव्हाक लागून लोक त्रस्त आसात. एके वटेन प्रदूषणाची पातळी उण्या दर्जाच्या स्थितीत आशिल्ल्यान आता थंड वातावरणाक लागून कुडकुड्याचे शीं पडपाक लागला. मजगतीं AQIन सध्या 350चो आंकडो हुपून ह्या हवेत रावपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें सिद्ध जाल्लें आसा. चारूय मेट्रोपॉलिटन शारांनी भारतीय हवामान खात्यात दरेकी 50 ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन उबारतली अशी घोषणा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंगान केली. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि पुणे अशा चारूय मेट्रोपॉलिटन शारांनी वट्ट 200 ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन उबारपाचो प्लान आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या स्टेशनांक लागून हायपर लोकल रियल टायम हवामान अदमास सक्षम करपाक तशेंच जंय लोकसंख्या चड आशिल्ल्या शारी वाठारांनी आपत्ती वेवस्थापनाची तयारी घटमूट करपाचेर भर दिवप जातलें अशें कळटा. देखून ह्या पावलाक लागून भारतीय हवामान खात्याच्या उदरगतीतूय तितलीच भर पडटली अशें दिसता. फुडल्या 5 वर्सांत आसाम सरकारान 3500 मेगावॉट सोलर पॉवराचें उत्पादन करपाचो ध्येय आंखला. आसाम सरकार सध्या निवळ, नवीकरणीय आणि टिकाऊ उर्जेचेर चड भर दिवपाचे आसात अशी घोषणा आसामचो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमान केली. राज्याच्या फुडाराची म्हत्वाची गरज भागोवपा खातीर आयज उबारिल्ले हे पावल खूबच उपेगी थारतले हातूंत दुबाव ना. सध्या आसामांत वचत थंय सरकारान सोलर पॉवराचेर चलपी सोलर पार्क तशेंच घरांच्या नळ्यांचेर सोलर पॉवर रूफटॉप्स बसयल्यात. ह्या सगळ्याक लागून गरजेची आशिल्ली विजेची पुरवण सैमीकरित्या जावपाक पावतली.
भारतीय दर्यादेग रक्षक दळान आंतरराष्ट्रीय दर्याच्या सीमेलागीच्या अरबी समुद्राच्या भारतीय उदकांत पाकिस्तानी फिशिंग बोटी सयत 9 जाणांक ताब्यात घेतले. भारतीय दर्यादेग रक्षक दळाच्या नदरेक येना फुडें आनी पाकिस्ताना वटेनच्यान उदकांत पळपाचो यत्न केलो. ताब्यात घेतिल्ल्या बोटीचें नांव अल मदीना अशें आशिल्ल्याचें कळटा. सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास खोलायेन सुरू आसा. दिल्ली पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचान केल्ले यशस्वी कारवायेत आंतरराज्य पातळीचेर गांजाची तस्करी करपी सिंडिकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 3 जाणांक अटक करून तांच्या कडल्यान वट्ट 165.74 किल गांजा जप्त केला. तशेंच 3 मोबायल फोन आनी 2 दुचाकी लेगीत जप्त केल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिशा ते दिल्ली मेरेनकूय तांचे कुरियर नेटवर्क एक्टिव्ह आशिल्ले. आता ह्या पुराय प्रकरणाचो खोलायेन तपासणी करप सुरू आसा. गुजरातच्या सुरत जिल्ह्यातले एका कुटुंबातले 3 जाण 70 फूट उंच उड्डाण पुलावेल्यान सकयल पडली. पतंगाचे दोरयेक लागून तांचे दुचाकीचो अपघात जालो. ह्या अपघातात बापूय आनी ताचे 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेक जागेरूच मरण आयलें. ताची बायल सकयल उबी आशिल्ले रिक्षेचेर वचून पडली. बायल हे घडणुकेत वाटावल्ली, मात तिका गंभीर जखम जाल्ल्यान उपचारा वेळार मरण आयलें. चंद्रशेखर आझाद उड्डाण पुलाचेर ही घडणूक घडली. मकर संक्रांतीच्या निमतान रेहान हो आपली बायल रेहाना आनी धूव आयशा वांगडा भोंवपाक गेल्लो. रेहाना आनी दिल्ली म्हायती प्रमाण उड्डाण पुलावेल्यान वतना अचकीत रेहानाच्या आंगाक पतंगाची दोरी घुसपली. एका हातान ती काडपाचो यत्न करतना तांचे दुचाकी वेल्यान नियंत्रण गेले. दुचाकी पुलाचे वण्टीक नेतान आदळ्ळी आनी ती 3 जाण 70 फूट सकयल पडली. रेहान आनी आयशा हांकां जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार रेहाना सकयल उबी आशिल्ले रिक्षेचेर पडिल्ल्यान वाटावली. तिका बेगोबेग लागींच्या हॉस्पिटलांत व्हेली. उपरांत तिका उपचारा वेळार मरण आयलें. एके वटेन भारतीय नागरीक दर एक सण आनी परब व्हडा उमेदीन आनी व्हडा दबाशान मनयता, मात दर एका मनोवपाची एक परां आसता. आतांच मकर संक्रांतीची परब जाल्या. लोकांनी उत्तर भारतात व्हडा उमेदीन पतंगाची बाजी लढयली, मात हेच उमेदीचे खीण सुकणीं आनी सवण्या खातीर दुख्खाचे थारले. गुजरातांतल्या अहमदाबादात आनी वडोदरात साबार सवण्यांचेर सध्या उपचार करप सुरू आसा. बचाव पंगडान हजारां परस मायज सुकण्यांचो जीव वाटायल्ल्याचें उक्ताडार आयला. सगळेच दोतोर झुजा पावण्यार जखमी जाल्ल्या सवण्यांचेर उपचार करतात. देखून परंपरा जपतना खंय तरी अशा मोनजातींचेर आडनदर जाता. तांकांय जीव आसता, मात मनीस आपल्या जगात इतलो मग्न जाला की ताका स्वताच्या स्वार्था फुडें आनी कांयच दिश्टी पडना. देखून खंय तरी अशा परंपरेचेर आळाबंदी हाडपाची खर गरज आसा. तोंडातले बॅक्टेरिया गट भलायकेचेर म्हत्वाचो परिणाम करपाक शकतात आनी लिव्हराच्या दुयेंसाचो धोको आसा काय ना हाचोय अदमास लावपाक मदत करता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. दर वर्सा 20 लाखां वयर लोकांक एडवान्स क्रॉनिक लिव्हर डिजीजाक लागून मरण येता. लिव्हराचो रोग वाडत वता तसो आतकड्यांनी आनी तोंडातल्या अशा दोनूय मायक्रोबायोम्सांनी म्हत्वाचे बदल जातात आनी मुखेल म्हळ्यार तोंडातल्या मायक्रोबायोम्सान बदल दुयेंसांच्या सुरवातीच्या फेजीतूच लक्षणां दिसून येतात. देखून लक्षणां दिसून येतकीच रोखडेच दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपाचेर भर दिवपाची गरज आतां म्हत्वाची जाल्ली आसा.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टी. treasury